मायनिंगाचो विशय जाग्यार घालिनात जाल्यार लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघांनी बीजेपी उमेदवार आड वावुरतले आनी तशें बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाच्या कानारूय घाला म्हूण गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट सांगता. आम्ही तांकां अल्टिमेटम दिल्लो आसा की जर फुडल्या 13 तारीख पर्यंत जायना जाल्यार वी वील वर्क बीजेपी अमित शहाक हांव सांगून येयलो आसा आनी अमित शहान सांगलां की 9 तारखेक आपण कितें तरी डिक्लेरेशन करतो जी हांगा मिटींग भायर मिटींग म्हणजे ते मिटींग बिफोर दॅट समज तूं ते डिक्लेअर जायना जाल्यार वी वील वर्क अगेन्स्ट द स्टेट गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट अँड वील सी दॅट पोस्ट सीट्स आर तरी आसतना ते कांय पडलें ना अशें दिसता कारण तेंचे कडेन अल्टिमेट मोटीव आसा की ते मायनींग जे आसा त्यो कोण तरी व्हडल्या एक इंडस्ट्रियलिस्ट दिवपाचें आसा अशें एक इंडिकेशन सारको मेळटा. वॉट अबाउट एमपीज डू यू थिंक सो एमपी कांयच काम करता सगळ्यात न्हिदलेले आसा. जर गोंयचे एमपी जागे आसले जाल्यार लास्ट टायम जेन्ना हांवें अमित शहा कडेन मिटींग अरेंज केली ते मिटींगेंत अमित शहान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें की विदीन 1 वीक ड्राफ्ट रेडी करात आनी तो आमकां दाखयात आनी मागीर आमी तो क्लियर करया. तेजेर तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. अमित शहा 9 फेब्रुवाराक गोंयांत येता. ताचे पयलीं फ्रंट मंगळारा स्ट्रॅटेजी थारावंक बसका घेता. बीजेपीचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालूय म्हणटा 13 तारखेक जर कितें जावंक ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना आनी जर फ्रंटान थारायलां जाल्यार फ्रंट तशें करतलेच. तू गांवकार बाबान जे सांगलां आनी लोकांनी सांगलां माझ्या सरकाराकूय खबर आसा की खंय तरी हो विशय जायना जाल्यार त्या बेल्टाचे लोक आमच्या वांगडा रावचे ना अशें जे म्हणटा ते करून दाखयतले. पूण आज आमचो प्रयत्न आसा आनी आसतलो की जाता तितले बेगीन मायनींग चालू जावचें आनी डिसिजन तेंचें. आमी आमचें काम करतले एज बीजेपी पार्टी एज MLA आनी एज मिनिस्टर आमी वचून कॅनवसिंगा प्रयत्न करतले. पूण वोट जो आसा हो म्हजो वोट बीजेपीकूच वयतलो ताका डावटूच ना कित्याक म्हजो एकूच वोट आसता. लोकांचे खुबशे वोट जावन मागीर ते जाता लोकांनी डिसायड करता आमी प्रयत्न करतले चेंज करपाक लास्टाक मागीर लोकांचें डिसिजन. पूण जो बाकीचो विशय आहा तेजे म्हाका कांय सांगूंक शकना पूण MP न्हिदले आहा म्हाका दिसना ते आपणाच्या लेवलाचे खंय तरी खूब प्रयत्न करता अशें म्हाका दिसता. म्हाजें एक म्हणजे इंटरनल फिलींग आसा की बिफोर फेब्रुवारी 13 जो आसा हो विशय म्हाका दिसता खंय तरी एक तरी चाली लागपाक जाय आनी जरी तर लागना जाल्यार म्हाका दिसता तो लागचो ना अशें म्हाका हांव फर्स्ट टायम स्टेटमेंट करता. सो आय थिंक द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.